कोकण रेल्वे पुलिसांनी वेगवेगळ्यो चोरयो आणि शेणिल्ल्या मोबायलाच्या प्रकरणाचो सोद लायत वट्ट 60 मोबायल फोन जप्त केल्यात. या प्रकरणात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोंय आणि केरळातल्या 7 आरोपींक अटक केल्या. तांत्रिक तपास आणि सातत्यान चौकशी मोहिमेच्या आधाराचेर ही कारवाय केलेली आसा. गरजेची कायदेशीर प्रक्रिया पुराय जातकीच जप्त केल्ले मोबायल फोन जे आसा ते तांच्या मूळ मालकांक दितले. तशेंच कोकण रेल्वे पुलिसांनी रेल्वे प्रवाशांनी प्रवासात आपल्या मोलादीक वस्तूंची खाशेली जतनाय घेवची अशें आवाहन केलां. कोंकण रेल्वेन ज्यो ट्रेनी पटना, बिहार, झारखंड, वेरियस स्टेटींतल्यान ज्यो ट्रेनी येता हांगा आमच्या मडगांव रेल्वे स्टेशनासून पास ऑन जाता पळय, तेजो मल्टिपल कंप्लेन आमकां पुलिसांचे रिसीव जाल्ली आसा इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोबायल फोन, तेंचे बॅग स्नॅचिंग जाता. सो सगळ्यो कंप्लेनी आमी हांगा रजिस्टर केल्ले कडेन आसा. सो तेज्या प्रमाणे आमचे PSIs विप्लव, रोजवेल्ट, रत्निया आनी म्हाजो सगळो LIB स्टाफ तेंच्यांनी तेजेर काम करून आमी ह्यो केसी थोड्यो डिटेक्ट केल्ल्यो आसा. एंड तितून आमी मुकेश कुमार चव्हाण महाराष्ट्रा, राधेश्याम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राम सजन चव्हाण फ्रॉम महाराष्ट्र आनी लाल सिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश हांकां आमी अरेस्ट करून काही प्रमाणात तेंचे कडल्यान आमी मोबायल रिकवर केल्ले आसा. आतां सध्या ते कस्टडीन आसा आमच्या. दे वेर बीन प्लेस्ड इन ज्युडिशियल कस्टडी. इन्व्हेस्टिगेशन तेंचेर चालू आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट करून आमी तेंचेर काही दिसान आमी चार्जशीट फायल करतले. सो तेंकां जेन्ना आमी कस्टडी घेतिल्ली तेंची तेन्ना आमी तेंकां इंटरोगेट केले. इंटरोगेट करून जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे त्या लोकांक आमी हाडून तेंचे कडल्यान आमी जवळ जवळ 50 ते 60 या फिगरा प्रमाणे आमी मोबायल तेंचे कडल्यान रिकवर केल्ले आसा. मोबाईल खंय काढून खंय विकताले कितें? ते मोबायल काढून चोरी जेन्ना जाली ते मोबायल काढून कोणाकूच दिवप. जी रेट मेळटा 2000, 3000, 5000 मेळटा तेका काढून दिवप आनी कोणी ते मोबायल घेताले. ते मोबायल घेतल्या उपरांत लोक आपले सिम कार्ड घालताले. काही चोर मार्केटान बी असे वयताले हे मोबायल. हय, चोर मार्केट म्हणूंक शकना, कारण जे मोबायल जर ते चोरून व्हेले ते खंयूय विकप, ते मडगांव विकप काय आनी खंयसर विकप. जशें जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटालें की तुजो मोबायल अमक्याक दिला आमी, तेज्या प्रमाणे हांव म्हाजी टीम डिस्पॅच करतालो. जो मोबायल जे पोझिशन कोणाचे आसा पळय तेका घेवन येताले आमी. तो मागीर आमकां सांगतालो की मोबायल ताका कोणी दिल्लो. सो तेज्या प्रमाणे ही आमकां जी नांवां आसा मुकेश कुमार हे लोक तेज्या प्रमाणे आमी तेका अरेस्ट केल्ले.